आमी आज आसात गोंय ते कर्नाटका बॉर्डरीचेर जो टोल आशिल्लो एंट्री टॅक्स आशिल्लो गोंयची एंट्री टॅक्स घेताले त्या टोला कडेन हांगच्या लोकांची थळाव्या लोकांची कागाळी अशी आशिल्ल्यो की एंट्री टॅक्स घेवपाक 1 जुलयसून बंद जाला तेन्ना हेवटच्यान येता आसतना लोकांक 3 स्पीड ब्रेकर आनी वयता आसतना 3 स्पीड ब्रेकर लागता तशी जी शेड आसा तेजी कंडिशन सामकी डेंजरस आसा म्हणून त्या खातीर लोकांक हांगा थळाव्या लोकां कडेन मेळया आनी तेंचे कडेन जाणून घेवया तांकां कितें त्रास जाता पळय ते पात्र हांगा कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां हेजे स्पीड ब्रेकरांचे तेंचे हिंगा सद्या टोल बंद आहा आतां आनी हिंगा स्पीड ब्रेकरा कांय गरज ना स्पीड ब्रेकराची आनी रातीको सारको प्रॉब्लम जाता आमकां राती न्हिदों पासूं मेळना आमगे घर हिंगाच आनी रातीको येताय ट्रक येताय हेवी ट्रक येताय आनी लोड तेंगे आवाज सा गडम गडम सा भुरग्यां पासून प्रॉब्लम जाता रातीको आनी कोण एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार स्पीड ब्रेकरा प्रॉब्लम जाता थिंगसां गाडी फास्ट येता आनी सडनली स्लो जाता कारवासां येता तेन्ना सडनली स्लो जाता फाटल्या सा कितें एक्सिडेंट इश्यू जावपाक मेळटा स्ट्रीट लायट मेन म्हणटा स्ट्रीट लायट चलना हिंगा बंद आसून रातीको कोण फास्ट येयल्यार हे पत्रे आपटोन बसी पॅसेंजर डॅमेज जावपाक शकता पात्र तुका खंयच्यान येयला कारवार सायडीच्यान येयला कारवारच्यान म्हळ्यार आतां येता आसतना तुमकां कितले स्पीड ब्रेकर लागता हांगा ह्या जाग्यार आतां ह्याच जाग्यार 4 स्पीड ब्रेकर लागता 3 लागता ह्या सायडीच्यान येताना वयता आसतना 3 लागता येतानाय 3 लागता म्हळ्यार गरज आसा तुमकां ह्या जाग्यार स्पीड ब्रेकर गरज ना न्ही आतां टोल कांय ना आनी कित्याक ते स्पीड ब्रेकर गरज ना म्हळ्यार त्रास जाता त्रास जाता परते परते थांबपाचें आनी कांय ना कोणाक डिस्टर्ब जाता जाल्यार ओके न्ही हय गरज ना न्ही गरज ना ह्या स्पीड ब्रेकरांक गरज ना तशें शेडीची बी कोणाक त्रास जाता शेडीचे ते म्हळ्यार व्हडली ट्रेलर बी आसा जाल्यार ते लागता तेजी सायडी लागता ते पत्रे आहा ते सगळे भायर येता ते कितलेशे लाय म्हळ्यार गेला तेंचे गाडयेकूय प्रॉब्लेम जाता न्ही सायडीच्यान कंटेनरां लागले आनी हांगा रातची लायट आसता रातची लायटच ना लायट काळो करता सगळो काळो करता म्हणजे डेंजरस स्टेज हय डेंजरस प्लेस न्ही बांदिल्लें बांदकाम ते तशेंच उरलें आनी ताजी पत्री ही सगळी भायर येयली आसात आनी ताका गाडी आपटून ही सगळी पत्री बँड जाल्यात फाल्यां एक बस जर लागली आनी पॅसेंजरां तकली भायर उरली जाल्यार ती तकली कट जावपाक शकता तेन्ना ही बेगोबेगीन गव्हर्मेंटान शेड फोडून काडपाक जाय तशेंच हांगा तांणी गाडी सुदारपाक स्पीड ब्रेकर घाले पूण जेन्ना हांगा टोल घेवपाचो बंद जालो गोवा एंट्री टॅक्स तेन्ना तांणी स्पीड ब्रेकर काडपाक जाय आशिल्लें पूण तांणी अजून हे स्पीड ब्रेकर काडले ना आनी ताका लागून हांगा मोठ्या प्रमाणात अपघात जावपाची संभावना आसा लोक मरपाक बी शकता आनी हांगा शेड आशिल्ल्या कारणान पावसाक लागून सगळीं गोरवां हांगा सेफ म्हणून भितर बसतात आनी रस्त्यार गोरवां आशिल्ल्या लोकांक दिश्टी पडनात आनी हाजे पयलीं 1-2 गोरू मेले हांगा एक्सिडेंटान ताका लागून ही शेड जातली बेगीन काडप सामकें गरजेचें आसा तर आतां आमी जाय त्या थळाव्या लोकांक मेळ्ळे तेंचे कडल्यान जाणून घेतले तांकां कितें कितें त्रास जाता ते स्पीड ब्रेकर काडचे अशी तेंची मागणी आसा आनी खंयचोय मोठो इन्सिडेंट जावचे पयलीं ही शेडय हांगच्यान काडची अशी तेंची मागणी आसा कित्याक हांगा काळोख आसता आनी ही शेड लोकांक दिसना आनी हांगचे शेजारी आसा जे हांगचे लोकल लागीं रावपी घरां आसा तेणीय आमचे कडेन उलयलें की तांकांय त्रास जाता बेगोबेग सरकारान ही स्टेप घेवची आनी शेड हांगच्यान काडची अशी मागणी लोकांची आसा स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.